अपात्रतायेची प्रकरणां हाताळपा खातीर तयार करची पडटली खाशेली संसदीय समिती. त्या खातीर घडोवन हाडची पडटली दुरुस्ती, सांगता सभापती राजेश पाटणेकर. SGPDA नुस्तें मार्केट उक्तें जालें खरें, पूण कोणीच पाळ्ळें ना सोशल डिस्टन्सिंग. कोरोना केसी वाडत आसा, पूण कोणूच घेना सुरक्षेचे नदरेन जतनाय. कोरोनान रोयल्यात सगळ्या खाची कोनशांनी आपले पांय. लोक जाल्यात काचापूल. तरीकूय भलायकेचे रणभुयेर चल्ला महामारीच्या विरोधात खर झूज. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोनान सगळे कडेन पांय रोयल्यात, लोक काजाबूल जाल्यात. असे असले तरी मुळाव्या पावण्यार लोकप्रतिनिधी आनी लोकूय फुडाकार घेवन हे महामारीच्या विरोधात झुजत आसात. दोग जाण कोरोना व्हायरस पिडेस्त दिसून आयल्या उपरांत कारमोणा पंचायतीन वाठारांत कोविड-19चे बाबतीत जागृताय घडोवन हाडपाक सुरवात केल्या. सरपंच एल्विन जॉर्जान ह्या उपक्रमाची माहिती दिली. आयज आमकां एक सॅड न्यूज कसो आसा की करमणच्या गांवांत 2 पॉझिटिव्ह केसी कोविड-19 कोरोना व्हायरसाचे हाचे घडोवन आयल्या. 2 केसी ज्यो आसा ताका लागून आयज आमी सकाळच्यान एक सॅनिटायझेशन ऑपरेशन जें केलां ते सायटीक जे सेंट विन्सेंट de पॉल तेंचे इनमेट्स आसले तांचे बी टेस्ट करून एक पॉझिटिव्ह मेवला आनी 17 जाण जे इनमेट आसले तांचे टेस्ट बी केला आनी तांचे आमी आतां सद्याक टेस्ट रिजल्ट एवेट करता. आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा शशील आलेमांव जाल्यार एकूच एक फोन कॉलाचेर ताणें आमकां एक सॅनिटायझेशन ऑपरेशन फायर डिपार्टमेंटाच्या विशीं एरेंज केल्लें. तर आयज आमी सगळें सॅनिटायझेशन बी केलां आनी ताका लागून आमी चड निर्वास्तांव ताका. आनी म्हजें सगळें अपील जे करमणच्या लोकांक आसा की असलें एक सिट्युएशन आमच्या गांवांक येयलां की ताका लागून आमी कशें रिएक्ट जावपाचें. ताका लागून चड गरज आसा हें सिमटम कोणाकूय जाल्यार दिसता जाल्यार जरी तर तुका जोर आयला वो जरी तर तुका थंडी जाता वो हेडेक आसा कसलोच जो सिमटम जाल्यार दिसता जाल्यार तुमी आमकां नांव दिवचें नाजाल्यार चिंचिनी हेल्थ ऑफिसान वचोन तुमचें टेस्टिंग करचें. वेलिंग, प्रियोळ, कुंकळी पंचायतीन कोविड-19 विशीं लोकांक जागृत करपाक आरंभ केला. ते नदरेन तांणी एक्शन प्लॅनय तयार केला. तांच्या ह्या उपक्रमाची दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजीत रॉयान तोखणाय केल्या. सरपंच पांडुरंग गावडे आनी पंच वांगडी दामोदर नायकान जिल्लोधिकाऱ्याक हो एक्शन प्लॅन समजावन सांगलो. All of us were taken by surprise, but now it's been some time and we have learnt about this virus. So the kind of activity which your panchayat has initiated, this will send very right message to everybody in that panchayat, and others in different parts of Goa should also take learnings from this so that we restart our normal life. कोविड-19 पासून मुक्त जाल्ल्या पेशंटांनी स्वता जावन फुडें येवन आपलो प्लाझ्मा दान करचो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उलो मारला. आयज गोंयचे जनतेक एकूच विनंती, आमी आयज एक वेगळे तरेचे कॅम्पेन चालू केल्ले आसा की प्लाझ्मा डोनेशन ड्रायव्ह आनी जे कोविडांतल्यान क्युअर जाल्ले पेशंट यांचे प्लाझ्मा आमी दुसऱ्या पेशंटाचे जीवन वाचोवपाक आमी प्रयत्न आमी करूं शकता आनी हेजो खूब फायदो जातलो बाकीच्या पेशंटांक. म्हाजी एकूच विनंती आयज फेसबुकच्या माध्यमांतल्यान आनी आमी आयज वेगळे तरेचे कॅम्पेन्स बी चालू केल्ले आसा. आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान 104 नंबर दाबल्यार आनी आमचे फेसबुकार आनी एक नंबर आमी दिल्ले सिस्टर मार्सलीन जे आमकां सहकार्य करता आनी आमची पुरी टीम आमची डॉक्टर मल्ल्या आनी आमची पुरी टीम गोवा मेडिकल कॉलेजची आमची सगळे मशीन आमी सगळी फेरेसिस मशीन बी हाडून आमी दवरल्या. एकूच विनंती की प्लाझ्मा जे आमचे कोविड वॉरियर आनी जे आमचे कोविड एंजल्स आहा आनी जे कोविड आमचे क्युअर जाल्ले पेशंट तुमची प्लाझ्मा दुसऱ्यांचे जीवन वाचोवपाक आमकां संदी आमकां गावतली. तुमी जर प्लाझ्मा व्हॉलंटियरली येवन डोनेट केल्या हाडपाची व्हरपाची सोय आमी करूं शकता. पूण एकूच हात जोडून विनंती, फुडें यात आनी कोणाचे जीवन वाचोवपाक तुमी प्रयत्न करचे हेच म्हाजी हात जोडून विनंती. गोवा सरकार आनी आरोग्य खातें प्रत्येक काम करता गोंयचे जनते खातीर आनी गोंयचे जनतेचे प्रत्येक आरोग्याचेर आनी कोविड-19 टक्कर दिवपाक तुमची आमकां गरज आहा. आमकां तुमी सहकार्य करचें. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेकार. 8 दीस बंद आशिल्ले मडगांवचे SGPDA नुस्तें मार्केट शुक्रारच्यान उक्तें जालें. नुस्तें मार्केट उक्तें जालें खरें,
पूण सोशल डिस्टन्सिंग मात कोणीच पाळ्ळें ना. दुसरे वटेन कांय नुस्तेकार भायल्या भायर नुस्तें विकून मेकळे जाले. सोशल डिस्टन्सिंग आनी सुरक्षेचे हेर गजालीची फाल्यांच्यान सारकी जतनाय घेतले अशें घाऊक नुस्तें वेवसायीक संघटनेचो सचीव झहीर शेखान सांगलें. कोरोना केशींचो फांस गोंयांत दिसान दीस घट जायत आसात. कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो वाडला. सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनात म्हणून फाटले खेपे नुस्तें मार्केट बंद केल्लें. एका सप्तका उपरांत तें परत उक्तें केलां. पूण फाटल्या वेळार आशिल्ली तीच परिस्थिती मार्केटांत पळोवपाक मेळटा. सोशल डिस्टन्सिंग कोण पाळिनात पळयात ही खिणचित्रां. आयज पयल्या दिसा म्हणून मातशी गर्दी जाल्ली. सोशल डिस्टन्सिंग कोणीच पाळ्ळें नात. पूण फाल्यांच्यान सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतले अशें घाऊक नुस्तें वेवसायीक संघटनेचो सचीव झहीर शेखान सांगलें. पुलिशीक सांगून अतिरिक्त पुलीस तैनात करतले अशें तांचें म्हणणें. आज मार्केट आम्ही परतून ओपन केला आणि आमची त्याच्या पयलीं आमची मिटींग जाली एसटीपीटी कडेन मागीर कलेक्टरा कडेन आणि मेन आमची मिटींग आमी जाली ती सोशल डिस्टन्सिंगा लागून आमी कशें कितें करता तें मागीर आमचे एसटीपीटीन आमकां एक प्लॅन दिलें गाडी फुडें कशी लावपाची त्या हिशोबान आमी काल सगळें मार्किंग करून एक 25 गाडी आमी होलसेल फिश ट्रेडर्साची गाडी भितर घेतल्या. परत एफडीएन 4 मार्केट चेकिंग स्टार्ट केलें आनी बाय 4 to 6 सगळें चेकिंग तेजें रेडी आसलें आनी लोक भायर आतां 6 वरांचेर टायमींग आहा मार्केटाचें. लोक सामके भायर रावले एचपीडी मनीस आहा ते थर्मल चेकिंग करताले ते मातशें बेगीन करपाक जाय आमच्या हिशोबान एक 15-20 मिनटां पूण बेगीन करून लोकांक मातशें थोडे भितर घेवपाक जाय. आतां ऑन द स्पॉट ते एक्झॅक्टली 6 वरांचेर चेकिंग करता एक मनशां एक मिनीट वयता आनी लोक मागीर गर्दी करता गेटी कडेन. आतां सगळे आतां मिडिया बी तुजे पळयतले मिडियान सगळे फोटो तेच मारला कितें सोशल डिस्टन्सिंग ना म्हणून. पूण कित्याक मातशें थोडे करून भितर सोडले जाल्यार लोक भितर येतले आनी तितली गर्दी कमी जातली. तशेंच गाडये कडेन गर्दी कितें आहा आतां सगळे गाडी 25 गाडया एक बराबर लोक मातशें गर्दी जाता. फाल्यां सावन आमी बॅरिकेड बी आनी ऑर्डर केला आनी बॅरिकेड बी घालून आमी फाल्यां आनी मातशें डिस्टन्सिंग पुलिशेक बी सांगलां. पुलीस सकाळीं आमचे हांगा भितर सरला मार्केटान मातशें करपाक रिक्वेस्ट केला मातशें 1-2 पुलीस आमकां सेलींग करता थिंगा घाला म्हणून. आज फर्स्ट डे आहा मातशें आज पावस बी पडलो आनी लोक एक बराबर हांगा मार्केटान म्हणजे कितें लोकांक उब रावपाक शेड पासून ना हे मार्केटान एक ओपन स्पेस. आज पावस जाता तो सगळी गर्दी जाली मातशी आनी चड करून जातलें फाल्यां पासून आमी आनी आमची मिटींग आहा होलसेल फिश ट्रेडराची आयज आनी आमी फर्दर कितें स्टेप्स घेवपाक ते आयज आमी घेतले आमचे प्रेसिडेंट येतलो आमी मिटींग घेवन आमी कितें डिसायड केल्लें. पूण फाल्यां सावन हेज्यान बरें जातलें आनी पुलीस मातशें आमकां पुलिसेन कॉपरेट करपाक जाय. ते रावपाक बी आमकां एक शेड मातशें करून दिवपाक आमची एक मागणी आहा आनी बाकी तशें कांय ना. सेलींग चड नुस्तें आतां आतां सेलींग ना मार्केट चड लेट स्टार्ट जाता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. अपात्रतायेची प्रकरणां हाताळपा खातीर खाशेली संसदीय समिती तयार करची पडूं येता. त्या खातीर दुरुस्ती घडोवन हाडची पडटली. ह्यो सगळ्यो गजाली सभापती कडेन न्हय जाल्यार हे समिते कडेन वचपाक जाय. शुक्रारा सभापती राजेश पाटणेकरान सांगलें. पळयात तांचो युक्तिवाद. काँग्रेस आणि एनजीपीन तांचो मूळ पक्ष सोडिल्ल्या 12 आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर सध्या सभापती म्हऱ्यान सुनावणी चालू आसा. काँग्रेसीचे 10 आणि एनजीपीच्या 2 आमदारांच्या विरोधात अपात्रतायेच्या याचिकांचेर सुनावणी करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान सभापतीक दिला. कोविड-19 लागून परिस्थिती इबाडिल्ल्यान मार्चा सावन सुनावणी जावंक ना अशें सभापती राजेश पाटणेकरान कोर्टाक दिल्ले जापेत म्हणिल्ले. हे याचिकेचेर सभापतीन सुप्रीम कोर्टा कडल्यान 2 सप्तकांचो वेळ मागून घेतला. हे याचिकेचे सुनावणे खातीर चड वेळ कित्याक जाय? तशेंच सर्वसाधारणपणान अपात्रतायेच्या याचिकांचेर संसदीय समिती नेमची अशें कित्याक दिसता ते पाटणेकरान मिडिया कडेन स्पश्ट केला. पळयात. सुप्रीम कोर्टान फाटीं पडटलें खबर आहा तुमकां न्ही रिगार्डींग दॅट मणिपूर केस डायरेक्शन दिल्लें पळय 3 महिन्याक एका महिन्याक दिवचें म्हणून ताचेर एक हिंट मारलो पळय सुप्रीम कोर्टान की पार्लमेंटान एक एमेंडमेंट पास करचो. ह्यो ज्यो केसी ज्यो आसा डिस्क्रिमिनेशन त्यो स्पिकराच्या फुड्यान चलता. स्पिकर हो रुलींग पार्टीचो मनीस बसलो आसता एक खुर्चेर. पूण सदींच ऑपोजिशन डावट आसता की बाबा ह्या स्पिकराक आमकां न्याय मेळटलो काय नाका कळ्ळें. त्या पेक्षा तुमी कितें एमेंडमेंट करा आनी यू फॉर्म अ स्पेशल कमिटी ऑफ द पार्लिमेंट. सो लेट दीस केसीस शूड गो टू दॅट कमिटी लेट दॅम डिसायड. कळ्ळें तुका न्ही. स्पेशल कमिटी नेमची फॉर डिस्कस पिटिशन आनी ह्यो केसीस स्पिकरा कडेन वयता
त्या कमिटी कडेन वयच्यो दॅट इज म्हणजे कळ्ळें तुका न्ही ते कोणाचो डावट ना आनी त्या डिसिजनाचें हांवें स्वागत केल्लें कळ्ळें तुका न्ही आमचेर तांती तलवार आसता द पिरियड हॅज बीन 2 weeks पिरियड हॅज बीन गिवन फॉर द नेक्स्ट इयर I don't know what happened or discussion that the details माझ्या कडेन आसा ना ओनली केम टू नो की हांवें हियरींग घेतलें अशें केन्ना घडोवंक ना घेवना अशें हियरींग ऑलरेडी घेतला दॅट इज ऑन द रिकॉर्ड इवन द पेटिशन नोज इट व्हेरी वेल अदर पार्टीज MG parties there Susin Dawdikas petition there also I have taken two hearings I should get some time न्ही गौद म्हटलं त्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा आय हॅव ऑल्सो एक्सेप्ट त्याप्रमाणे इफ द केस इज जेन्युइन स्पीकर कॅन टेक द टायम कळ्ळें तुमकां न्ही यू हॅव टू स्टडी न्ही यू हॅव टू स्टडी दॅट मॅटर हांवें निर्णय दिलो कळ्ळें ही शुड नॉट बी इंजस्टेड ऑन आयदर ऑन टू द पेटिशनर ऑर टू द रिस्पॉन्डंट कळ्ळें तुका दॅट्स वाय आय वॉन्ट अ टायम गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात कोरोना केशींनी 12 लाखांचो आंकडो हुंपला. शुक्रार दीस 49,000 नव्यो कोविड केशी मेळ्ळ्यो. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 12.87 लाखांचेर पावला. दुसरे वटेन बरी गजाल म्हटल्यार 34,000 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. कोरोना लागून मरप्यांचो आंकडो 30,000चेर पावला. भारतांत एकाच दिसा 49,310 नव्यो कोविड केशी सांपडल्यो. फाटल्या 24 वरांत 740 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 34,602 जाण बरे जाल्या. भारतांतलो कोविड केशींचो एकूण आंकडो 12,87,945चेर पावला. एक्टीव केशी 4.40 लाख आसात. 30,601 जाणांक मरण आयलां आनी 8.17 लाख लोक बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बसलेली 5 राज्यां. महाराष्ट्र हें वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 3.47 लाख केशी आसात. तामिळनाडूत 1.92 लाख, दिल्लीत 1.27 लाख, कर्नाटकात 80,863 आनी गुजराताक 52,487 केशी आसात. जगात एकाच दिसा 2 लाखां परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगभरांतलो कोविड केशींचो आंकडो 1.56 कोटीचेर पावला. 6.36 लाख लोकांक कोरोनाक लागून मरण आयलां आनी 95 लाख लोक बरे जाल्यात. कोरोनान नाकापुरो केल्ले हे 5 देश. अमेरिका हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 38.68 लाख केशी आसात. ब्राझिलांत 21.59 लाख, भारतात 12.87 लाख, रशियेत 7.95 लाख आनी दक्षिण आफ्रिकेत 3.94 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 1 ऑगस्टाच्यान नुस्तेमारी सुरू करप काय ना ह्या विशीं कुडबनच्या नुस्तेमारां मदीं एकमत जावंक ना. पर्सीन बोट धन्यांक सरकारी तारखे प्रमाण नुस्तेमारी सुरू जाल्ली जाय ती म्हटल्यार 1 ऑगस्ट. जाल्यार ल्हान बोट धनी म्हणटात कोविड महामारीक लागून 1 सप्टेंबराची वाट पळोवया. कायद्यान नुस्तेमारी बंदीचो काळ 1 ऑगस्टाच्यान सोंपता. कांय जाणांक ती 1 सप्टेंबरा उपरांत सुरू करपाची आसा. ते म्हणटात कोविडाक लागून मांगोर हिलार जी अवतिकाय जाल्या तशी पुराय वाठाराची जावची न्हय. पूण पर्सीन बोट धन्यांक ती 1 ऑगस्टाच्यान सुरू करपाची आसा. हाचेर एकमत घडोवन हाडपा खातीर कुडबन जेटीचेर एक बसका आपयल्या. सगळे बोटी गेल्यार हांव ते दीस वयतलो भायर 1 तारखेक गव्हर्मेंटाच्या डेटीचेर. ना धाकटे व्हडले सगळे वचपा फिशींग ते म्हणून धाकटे न्हू ते व्हडले ते 65 फिटाचे 70 फिटाचे धाकले बोटी न्हू ते फिशींग म्हणून व्हडले बोटी सेम खाली नेट डिफरंट त्या तर गेले जाल्यार आमी वयतले. म्हाजी पूण इंजीन कमी आहा 280 तेंची 600 इंजीन आहा म्हणजे खंयच्या व्हडल्यान दाखले जाले हांव वयतलो. ते बोटी गेले कोण बोटी गेले हांव वयतलो. म्हाजी एकूच आहा फोर्सींग आनी म्हाजो दुसरो धंदोय काय ना. तेन्ना आमचो गांवांत बेतूलकारी लोक सगळे भियान पडले की हे कित्याक भियेवपाचे पडले. वास्को 2 जाण मनीस मेळ्ळेले आनी हे तर 1-2 बशींतले 12-13 जाण मेळ्ळे जायत न्ही जाल्यार हो बेतूल हो गांव सगळ्यात व्हडलो गांव जातलो कोरोनाचो. तेन्ना आमी एक फिशींग बोटकारां कडेन मागणी आसली आमची की व्हडल्या बोटकारांनी जशें 1 तारीख फुडली 1 तारीख धरल्या पळय आमी फाटीं रावया जाल्यार तेतून एक 4-5 जाण म्हणटा आमी बोटी भायर वयतले. तेन्ना आतां आमचे डिमांड बेतूलकाराचो असो आसतलो फाल्यां आमी मिनिस्टराक वचून मेळटले आनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतले की फाल्यां हो बेतूल गांव आनी वास्को भाशेन जाल्लो नाका. तेन्ना खंय तरी गोवोरमेंटान ही 1 डेट करपाची सगळ्यांक. आमचे 15 तारीख लेट ऑगस्टाचे 15 तारीख पयर मिटींग जाली 1 तारीख दवरली
आतां हे पत्ते बंद करताय ते म्हणटा आंबेल हिंगा तिंगा नांव घेतलो हिंगा बिझनेस सगळे चलयताय त्या गव्हर्मेंटा डेटा 1 तारीख आमी कितें सांगिल्लां बाबा आमी कोवीड नेगेटीव हाडले सर्टिफिकेट आनी बोट चलयतले कोवीड नेगेटीव हाड दाखोवन एक्झॅक्ट दाखोवन पयर मिटींग जालें म्हणपाक ओके प्रिंसिपलान कितें केलें ना आम वचनाय भायर मानाय चड जातले फिशींग बोटीचे लेबर कितले आसता एक 6 ते 7 एक धाकटे बोट आहे ते 3-4 जाण वयताय एक आतां मगे बोट आहा तेचेर एक 100 जाण दवरपा पडटाय ते घालपाचे चलोवपाचे कित्याक हांव हे सर्टिफिकेट हाडान दिताना हांव एक चालू करता बोट ते म्हणटा नाकाय हे म्हणटा एश कोन जातले आतां हे 3.5 म्हयने बोट चलयली हिंगा कोणा कित्याक जालें ना पण हांव कितें मागता हे सरकारा कडेन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज दे कॅन डू इट फाल्यां ते म्हणले 1 सप्टेंबर चालू करचे सो एवरीवन हॅज टू गो. गोवा 365 खातीर वेळीच्यान रमेश नायक रावत. वेर्णा पुलिशेन चोरयेच्या आरोपावयल्यान 2 दुबावितांक अटक केल्या. पुलिशेन तांच्या कडल्यान 6 मोबायल फोन आनी स्कूटर जप्त केल्या. जप्त केल्ल्या मोबायल फोनाची किंमत बाजारात 1,40,000 रुपया आसा. पुलिशेन दुबावितांक 2 दिसाच्या जामिनाचेर घेतला. MAS महाविद्यालया कडेन रावपी नावेद शेखान आपल्या फ्लॅटांत चोरी जाल्ल्याची कागाळ पुलिशेंत केल्ली. उपरांत वेर्णा पुलिशेन 21 वर्सां मायकल मार्टीन आनी पुष्कर सुनोराक अटक केल्या. ताच्या आड 457 आनी 380 कलमां खाला गुन्यांव नोंदयला. दोगूय दुबावीत चिखलेचे. पुलीस चवकशे वेळार ताणें आपलो गुन्यांव कबूल केल्याचे पुलीस निरीक्षक मोहन गावडेन सांगलें. Navid Sheikh, Regional Supply, lodged a complaint in Verna police station informing that on 21 May 2020, some unknown person affected entry in his flat through window grills and committed theft of a mobile of worth ₹50,000. Upon his complaint, we have registered an offence under by number 153 of 20 under section 457 380. During investigation, we arrested 2 accused persons, namely Michael Martin, aged 21 years, and Pushkar Sunur, aged 26 years, both resident of Chikaling, and we have recovered the stolen mobile and other 5 mobiles of worth rupees 1,40,000 and one stolen motorcycle, Dio scooter bearing number GA06J4846. Both accused are remanded in 2 days police custody and the further investigation is in progress. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. शेळ मेळावलीच्या लता गांवकर ह्या दिव्यांग बायलीच्या खंयच्या आदाराचेर केप्या बदली केल्या तिचो गुन्यांव कितें आशिल्लो अशें म्हणून महिला काँग्रेसीन शुक्रारा बायल आनी भुरगे कल्याण खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. तिचे बदलेचो आदेश फाटीं घेवचो अशी मागणी तांणी केल्या. पळयात. आंगणवाडीत काम करपी लता गांवकार हे दिव्यांग बायलेची केप्या केल्ले बदलेवेल्यान राजकीय वातावरण बरेच तापला. काँग्रेसीन हो विशय उखलून धरला. बिरेस्तारा काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकार आनी हेरांनी बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याची संचालक दिपाली नायकाची भेट घेतिल्ली. ते उपरांत महिला काँग्रेसीन मोर्चा व्हरून हे घडणुकेचो निशेध केलो. पळयात. कोविड-19 म्हणटा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितले लोकांक त्रास जावपाला. आयज ट्रान्सपोर्ट ना, लोकांक जेवण खाण ना, काम सारकें ना. तितूंत ह्या हँडिकॅप बायलेक सडनली ट्रान्सफर आयली आनी ट्रान्सफर खंय साकून वालपय साकून पणजे बीन न्ही, वालपय टू म्हापसा देखून न्ही, वालपय टू द अदर डेड एंड दॅट इज केपें. सो तिका अंगणवाडी हँडिकॅप बायलेक ट्रान्सफर केली सरकारान आनी तिच्या डिपार्टमेंटान फ्रॉम वालपय टू केपें. तुमी चिंतात वालपय टू केपें येवपाक कितल्यो बसीस लागतात. हांगा आयज तुमचे कडेन पळोवपाक गेल्यार एक रिक्षा आनी सादारण मोटरसायकल मेळना, लोकल बसीस नात आनी त्या हँडिकॅप बायलेक इतले पयस ट्रॅव्हल करपाक नो जावं. शी वॉन्टेड टू नो ताजी मिस्टेक कितें जाल्या ती विचारताली की आपली चूक कितें जाल्या, पनिशमेंट कितें. कांयच नासतना रात्या रात तिका ट्रान्सफर केलें. शी इज फिजिकली हँडिकॅप. ती जॉबाक वचून ते ड्युटीर जॉयन जावपाक मेळुना म्हणून तिका काडले आनी लेटर धाडला, शोकॉज नोटीस धाडल्या डेट वाय यू शूड नॉट बी सस्पेंडेड, वाय यू शूड नॉट बी टर्मिनेटेड फॉर नॉट अटेंडिंग ड्युटी. आतां ही कसली हुकुमशाही चल्ल्या, ही कसली दादागिरी चल्ल्या, कसली हॅरेसमेंट चल्ला वालपय शारान. म्हाका विचारपाचें आसा मंत्र्याक, म्हाका विचारपाचें आसा CM प्रमोद सावंताक. इन कोविड-19 युअर गव्हर्मेंट सेज बेटी बचाओ बेटी पढाओ. अरे तुमचे आयज असले जाल्ले आसा की अपना काम चलता, अपना काम बनता तो भाड में गई जनता. तुम्ही आयज तुम्ही हॅरेसमेंट करपाल्या, तुम्ही कोणाक करपाल्या. IITs थंय तांकां नाका लोकांक, त्या लोकांक नाका. एक डेमोक्रेसी म्हणटा ती आसता, एक लिबर्टी आसता, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच आसता. नोबडी कॅन टेक अवे युअर लिबर्टी. अँड दीस हुकुमशाही जाल्ली आसा BJPची
त्या लता गांवकर जी हँडिकॅप आसा पळय बायल तिजे गोवान खंय फक्त एक पोस्ट जे लोकांनी नाका म्हणिल्लो IIT तो पोस्ट डिसलायक केल्लो तेका खंय ही लायक दॅट पोस्ट ही लायक दॅट पोस्ट दॅट इट इज अगेन्स्ट वी डोंट वॉन्ट IIT म्हणून ह्या लागून ह्या गोवा खातीर खंय बायलेक त्रासान घातिल्या. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश कोवेकार. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीच्या काळात एक म्हत्वाचो अहवाल उक्ताडार आयला. जैवीक शस्त्रांची क्षमता वाडोवपा खातीर चीन आनी पाकिस्ताना मदीं 3 वर्सांचो करार जाला खंय. वुहान प्रयोगशाळेन संसर्गजन्य रोग आनी संसर्गजन्य रोगाचेर जैवीक नियंत्रणा वयल्या संशोधना खातीर पाकिस्तान सैनीक दळाच्या सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी ऑर्गनायझेशना वांगडा कबलात केल्या अशें अँथनी क्लेन हांणी अहवालांत म्हटलां. चीन आता पाकिस्तानाक जैवीक युद्धाचे केंद्र करपाचे तयारेत आसा खंय. हे खातीर दोनूय देशां मदीं एक गुप्त कबलात जाला. चीन पाकिस्तानाक जिवाणू विशाणू आनी हेर जिवाणूंच्या संशोधनात मजत करता अशें त्या अहवालांत म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. एका सप्तका उपरांत मडगांवचें न्यू मार्केट सोमारच्यान परतें उक्तें जाता. कोरोना महामारीक लागून पुराय मार्केट सॅनिटायज केल्याचें विक्रेत्यांनी सांगलें. गिरायकांनी बाजारात सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें तशेंच मास्क घालून येवचें अशें आव्हानूय विक्रेत्यांनी केलां. ह्या नादी एक दीस सोडून एक दीस दुकानां उक्ती करपाचेर विक्रेत्यां मदीं एकमत जाल्लें. मार्केट सॅनिटायज केला देखून गिरायकांनी भिवपाची गरज ना अशें वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष देविदास बोरकारान सांगलें. आमी पयलीं गोव्हर्मेंटाले 3 दीस बंद आशिल्ले, मागीर आमी मार्केटांतले स्वता जावन 8 दीस बंद दवरलेले, ते फाल्यां 8 दीस काबार जाता. आनी आमी सोमारच्यान अशें जशें पयलींच्यान आमकां मुन्सिपालिटीन लावन हें करून दिल्लें तशें व्हायट आनी येल्लो लायनीन आमी सोमारच्यान उक्ती करपाक सोदता. तशेंच आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान कस्टमराकय आमचे सांगपाक सोदता कितें तेंच्यांनी मार्केटाक बरे भशेन येवचें, कित्याक आमी सगळें मार्केट सॅनिटायज केल्लें आसा मुन्सिपालिटीच्या थ्रू. आनी कस्टमरान भिवची न्ही, फक्त आपल्याले मास्क सॅनिटायज आनी सेफ डिस्टन्स दवरून मार्केटान एंट्री मारची, भिवपाची कांयच गरज ना. तशेंच हांव वेपाऱ्या कडेन मागता कितें सोमारच्यान जें मार्केट ओपन जातलें तें मुन्सिपालिटीन आखून दिल्लें त्या प्रमाणे की तें सोमारा व्हायट आसतली, मंगळारा येल्लो आसतली, तशेंच ऑल्टरनेट डेज आसतली तशी आसतली. आनी हांव हेंचे कडेन मुन्सिपालिटीचे आभार मानता कित्याक तेणी आमकां फूल सपोर्ट केल्लो आसा. तसोच आमच्या वेपाऱ्या कडेन हें करता आभार मागता कित्याक तेंच्यांनी 8 दीस पाशेंच सोदून आमी आपल्यालें हें सगळें हें करून बंद दवरलेलें आसा. आनी वेपाऱ्यांनी आपलें हें सगळें पाळचें कितें सेफ डिस्टन्स दवरून तेंच्यांनी प्रत्येकान ग्लावज घालचो, सॅनिटायज करचे हात आनी तोंडां मास्क घालून दुकानार रावचें सगळ्यांनी. मार्केट सोमारा ओपन जावपाची म्हणून एक बारीकशी मिटींग घेतली आनी सगळे जाण मेळून आमी एक डिसिजन घेतलो की आमी 8 दीस आमी लॉकडावन कंटिन्यू दवरिल्ले आनी आमी आमचें मार्केट रिज्यूम करता फ्रॉम मंडे. आमचे कस्टमर्सांनी मेजर प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. कोरोना महामारीच्या काळात भारता खातीर एक खोशयेची बातमी आयल्या. 2018 वर्सा आशिया खेळात 4x400 मीटर रिले सर्तींत भारताक रौप्य पदक फावो जाल्लें. भांगरा पदक बहारीनच्या पंगडान जिखिल्लें, पूण बहारीनाच्या केमी एडेकायो घुवळी वखदां खावपाच्या चांचणेंत दोशी सांपडल्या. ताका लागून बहारीनच्या पंगडाचें भांगरा पदक काडून घेतलां. हें पदक आतां भारताक फावो जालां. भारताच्या पंगडांत हिमा दास, मोहम्मद अनास, पोवम्मा आनी अरोकिया हांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या खेळगड्यांनी सर्वोत्तम वेळ नोंदयत रुप्या पदक मेळयिल्लें. आशिया खेळां मजगतीं भारतीय वेवस्थापकान बहारीनाच्या खेळगड्यांनी हाडिल्ले आडमेळे विशयी तक्रारूय केल्ली. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.